येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेकळेचे हेडलाईन्स. सुरावलेच्या अंडरपासात येरादारी करपाक एकूच मार्ग उक्तो केल्ल्यान थारला धोक्याचो. पूण संबंधित खात्याचे अधिकारी जाले नात जागे. लोक जाल्यात सरकारी निष्क्रियतायेचेर फुर्योज. दिवाळेक आतां उरल्यात थोडेच दीस. सगळे जाण नरकासूर करपाक जाल्यात गुल्ल. कुंकळे कोंब्या खुर्सा कडेन कोण्यापासून पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्यात नरकासूर. मंगळारा आनी बुधवारा राज्यभर पळोवपाक मेळ्ळो बेमोसम पावसाचो तांडव. 9 तारखे मेरेन हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. 10 आनी 11 तारखेकय मातसो पावस पडपाचो अदमास. आणि आता ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांवच्यान माजोड्डा वचपाक सुरावले रेल्वेचो अंडरपास लागता. पूण हो अंडरपास येरादारी करप्यांक धोक्याचो जावन रावला. ह्या अंडरपासात व्हडले फोंड पडल्यात जातून पावसाचे उदक साठावता. ते भायर ह्या अंडरपासाचो एकूच मार्ग उक्तो केल्ल्यान अपघात जावपाचो भंय लोकांनी उक्तायला. संबंधीत यंत्रणेची घाळपणां कशी लोकांक सोंसची पडटा ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात हे सुरावलेचो अंडरपास हो हांगा कोंकण रेल्वेन बांदलो विथ द हेल्प ऑफ आमगेल्या गोवा गव्हर्मेंटा हेचेर. आनीक आज तुमी हांगा पळयतात हो जो अंडरपास बांदले कडेन आसा 2 गेले कडेन आसात. एक येवपाचो एक वचपाचो म्हणून. पूण दुर्दैवी म्हणल्यार हो अंडरपास जो आसा एक सायडीच्यान कंप्लीट जालना आनी हेजे इनॉग्रेशनान सगळे करून मेकळे जाले. हांगा गाडयांक आज इतली कन्फ्युजन जाता की खंयची गाडी येता जाल्यार हांगा एकमेकाक आपटोवपाक एक्सिडेंट जावपाक शकता, लागपाक शकता. पूण हांगा ऑथॉरिटीनी करपाची जाय आसता. पूण ऑथॉरिटी कित्याक करना म्हण कळच ना. आमी हेजे खातीर सांगतात सरकारा कडेन प्लॅन म्हणटो ना आनी प्लॅन नासले कारणान ही अशी कामां अर्दुगडकी ओडून उडयतात. अंडरपास केलो खरो आतां उदक भरता हांगा. ह्या पावसाचे जर इतली उदक आनी लास्ट टायम तुमकां दाखयल्ले हांगा कितली उदक भरले ते आनी हो सगळो भरोन ब्लॉक जाल्लो. हो रोड केला हो मोदी चपनूय गेले कडेन आसा. हांगा खोणकुलूय पडले कडेन आसा. ह्या रस्त्याचेर वचपा म्हणटा ना कितें जावपाक शकता. हांगा तेज फाटल्यान जे कोण गाडीवाले आसा या लोकल आसात लोक आसात हेंकां हें सगळें भोगचें पडटा. म्हणून परतोन एकदां सरकाराक सांगतात की तेणी प्लॅन हो सारको करचो आनीक मुखारच ह्या कामाचे हात घालचो. ना जाल्यार हो घालचे न्हू. घालून अशें करून उडयनाकात. हांगा फाल्यां जर एक्सिडेंट जालो एका जबाबदार कोण आसतले. मिस्टेक कोणाची. हांगा जर एक्सिडेंट जालो वन वे हितूंतल्यान तर मिस्टेक कोणाचे म्हण धरपाचे. कायद्यान पळयल्यार मिस्टेक रॉंग सायड आसा तेगे जातली. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या जी दुसरो जो वेव आसा हो ओपन करचो आनी गाडीवाल्यांक दिवच म्हणत. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. जयपुराक जाल्ल्या भारताच्या MSMEन आयोजित केल्ले सर्तीत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हांचे पुरस्कार गोंयच्या कुंकळेच्या विदेशाक फावो जाल्ल्यान ताचे हे सपन पुराय जाल्ल्याचे तो खोस उक्तायता. काचेची गणपतीची आकृती पुराय करपाक 10 मिनटां अशें वेळेचे बंधन आसूनय ताणें 8.5 मिनटांनी पुराय केली. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज आमी आसात हे कुंकळे ह्या गांवांत आसात आनी कुंकळचो एक भुरगो बरो आर्टिस्ट वो जयपुरा हांगा गेल्लो. जयपूर हांगा इन्फ्लुएन्सर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आसा हेचे विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया
and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, any MSME, any international organization for standard जे ऑर्गनायझेशन आसा ISO यांचे मार्फत एक हे दवरले तुगेले वर्ल्ड रिकॉर्डाची एक कॉम्पिटिशन दवरले. हे कॉम्पिटिशन जयपूर हांगा आसले आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक विदेश शिंदे म्हणून तो हो एक कुकोरचो एक आर्टिस्ट कलाकार हो हांगा गेल्लो आनी आज तेका एक आर्ट दिले थंय. तेणी 10 मिनटाच्या भितर काडपा जाय आसले एक गणपतीची आकृती, ती तेणे 8.5 मिनटां भितर तेणी कंप्लीट केली, ती सुद्दां ग्लासाचेर कटिंग करून. आनी हेज्या खातीर तेका त्या MSMEन तेका सर्टिफिकेट दिले कडेन आसा जयपूर हांगा. आनी आज तो हांगा पावले कडेन आसा. आज तेचे कडेन आमी विचारया हांगा तुका कशे त्रास पडले, कशें तुवें हें कंप्लीट केलें, कितले टायमा भितर केलें तें पळया. माझे नाव विदेश शिंदे. हांव कुंकळचो आनी म्हाका एक अशें उमेद आसा की म्हाका एक गिनीस बुकांक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक आसलो. ती एक म्हाका उमेद आसली आनी आतां हे गेल्यार आतां एक 15-20 दीस जातले ह्या खबरेक. आनी म्हाका आतां भायर तो एक रिकॉर्ड करपाक आसा, कित्याक जाल्यार देशा खातीर म्हाका कितें नांव मातशें हें करपाक जाय, नांव वयर काडपाक नांव जाय. वयर काडपाक जाय. त्या खातीर म्हाका तेजो एक हेतू आसा. आनी कशें दिसलें तुका हे रिकॉर्ड करचो अशें म्हणून? रिकॉर्ड एक केलो म्हाका मातशें त्रास जालें मातशें, पूण म्हाका एक उमेद आसली. एक थंय खूब आसले अशें 13,000 अशें आसले पार्टिसिपंट. तितूंतले एक तेंचो एक हे जालो जयपुराचो एक सिलेक्ट जालो आनी तितूंतले हांव एक जालें. त्या टायमार हांवें कंप्लीट एक गणपतीची एक काटी पासून एक कट करून हांवें त्या टायमार कंप्लीट केली. म्हाका तेणी एक सिलेक्ट म्हणून केलो. कितलो टायम दिलो तुमकां हें करपाक? म्हाका एक 10 मिनटां दिल्ले. हांवें कितें ते 8 मिनटां आनी 21 सेकंदान हांवें कंप्लीट केलें तें. ओके. कितें आकृती दिल्ली तुका करपाक आनी कित्याचेर केली? हांवें ग्लास कटिंगाचेर केली आकृती. टायमार धरून तशी केली. मागीर कशें दिसता तुका आज? म्हाका दिसता बरें केलें मातशें दिसा खातीर अशें म्हाका दिसता. ओके. खंय आसले ही सर्त? राजस्थान जयपूर थंय आसली. इन्फ्लुएन्स ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स म्हणून तो तुवें केलो? हय ते केलो. ओके. आतां तुका भायर वचून रिकॉर्ड करपाचें दिसले कडेन आसा? आसा दिसता म्हाका. तो हांव करतलो आनी देशाचें मातशें नांव मातशें वयर काडपाक दिसता म्हाका. हेजे वटेन तुमकां कितें मेळटा सरकारा वटेन? सरकार अजून तसं कांय हें केलें ना. हांव म्हागेलें एक उमेद आसा म्हणून हांव हें करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. RGP आणि काँग्रेस पक्षाचे वाद सध्या वाडत आसा. RGPचो मनोज परब आणि काँग्रेसीचो अमित पाटकर हांच्या मदीं उतरांचे घेर चालू जाला. पळयात पुराय बातमी. दुखल्यादुखलीचे राजकारण वाढत असा. अमित पाटकर भाजपाचो बी पंगड म्हणत आणि खण घोटाळ्यात ताचो वाटो असा अशी टीका करत RGPचो मुखेली मनोजान अमिताचो फोग काढला. जाल्यार पत्रकार परिषदेत हे सगळे आरोप पाटकरान न्हयकारत मनोज धमकयता, बदनामी करता अशें ताचे म्हणणे. परब हो TCPचो दलाल, पाटकरान आरोप केला. अशा उतरांनी सध्या ते एकामेकांचेर फारपेट करतात. आता मायन्स अँड जिओलॉजीचे डिपार्टमेंट आसा पळय ते क्वेरी काडटा. कितें काडटा की थोड्या जे ऑप्शन थोड्यांनी ऑप्शन केला पळय तेंच्यांनी कितें केला, तेंच्यांनी पयशे भरूंक ना म्हणून. ओके. भितर जय बाबा हॅन्युरी इंडस्ट्रीज आसा. आता हे केन्ना जे 26 ऑप्शनाचेर तेंच्यांनी एक हे काडला की हे जे ऑप्शन जाला पळय तेन्ना थोड्या लोकांनी खंय पयशे भरूंक ना. आता जे तुका दाखयले ते 22nd ऑप्शन, बट 26 ऑप्शना ते क्वेरी काडटा की 3 जाण आसा भितर जय बाबा इंडस्ट्रीज, NP लॉजिस्टिक आणि कोडी रिसोर्सीस. तेंच्यांनी पयशे भरूंक ना, तेंकां आता चान्स दिवपाचो काय ना म्हणून एक नोट बरयता कोण डायरेक्टर ऑफ मायन्स. आता हे जाल्या उपरांत तेंचो एक नोट येता DMGचो कितें डिस्कस द लिस्ट ऑफ can be extended by the DMG for another 30 days. There is no power therefore to extend any further time. In this case, the auction was held on 31/8/2021. हे खंयचे 26 auction.
more than 1.5 years have passed. During this time, there will be certainly be more market value and demand for the ore. The government will be able to secure more revenue by re-auctioning this ore. Accordingly, it is not the interest of the state to grant any such extension. मी कितें म्हणटा तो की त्या हेतून जय भाव आसा, हांगा जय भाव आसा, एजी म्हणटा की तांकां 30 दिसाच्या वयर एक्सटेंशन दिवपाचें न्हू, कित्याक मार्केट व्हॅल्यू आसा हो इन्क्रीज जाल्लो आसतलो, नाजाल्यार वाडलो आसतलो आनी ताचो बेनिफिट गव्हर्नमेंटाक मेळचो ना. मागीर तो म्हणटा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरप्रेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज दैट गवर्नमेंट मस्ट ऑब्टेन द बेस्ट प्राइस फर्दर सच सेल शुड बी कंडक्टेड in transparent and fair manner. In this case, important, the said principle is applicable. There is no justifiable ground to grant any extension. Therefore, in my opinion, the representations are liable to be rejected, and the government should go for fresh auction of these ores. Simple एजी तांकां सांगता की तुम्ही री-ऑक्शन करपाक शकना, तुमकां फ्रेश ऑक्शन तुमकां करपाक जाय. आता हे केन्ना 26 ऑप्शन आहे. आता तुमकां दाखयले कितें 22nd ऑप्शन आहे. 22nd ऑप्शन जाता केन्ना 2019 आणि तेका सेल परमिट केन्ना मेळटा 2021. हे कशें पॉसिबल आहा? हो एक प्रश्न आहा. सगळ्यांक आमकांय प्रश्न पडला की हे तेंका 2021 सेल. आता हे सगळे इतले मेरेन ओके आसा जर तेणी पयशे म्हणजे वॉटेवर कितेंय धरया, हे सेल परमिट जर तेणी दिले धरया. आता नेक्स्ट गेम स्टार्ट जाता ती हांगा. आता हे जे कोर्ट जे भानगडी आहा पळय, हेच्या पयलीं इल्लीगल माल व्हरताना बीन हे धरलेले हे पेपराचेर रिपोर्ट आसा. ह्या सरकारान आमकां ह्या इश्यूचेर व्हाईट पेपर असेंब्लीन नाजाल्यार असेंब्लीच्या भायर खंयसरूय व्हाईट पेपर लोकां फुड्यान दवरचो. फेब्रुवारीन आमकां ताणें हायकोर्टान व्हेलें म्हणून. आतां तो तुमकां सांगतालो की 6 ऑक्टोबराक म्हाका परमिशन दिलें म्हणून. ना म्हजो आतां डायरेक्ट आरोप आसा सरकाराचेर. नाव दिस इज अ परमीट. दिस इज अ परमीट वीच इज एन कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट जो एक ओनराक मेळटा, दुसरो डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीक मेळटा, ना जाल्यार त्या जिओलॉजिस्टाक मेळटा. आतां मजा पळयात. 10 ऑक्टोबराक सेल परमीट 6 ऑक्टोबर. 10 ऑक्टोबराक हांव नाव घेना बिकॉज दीस मॅटर इज सबज्युडिस. एक ब्रोकर नंबर 2 ती परमिटा लायता 10 तारखेक. 6 तारीख वॉज फ्रायडे, 7 तारीख वॉज अ सॅटर्डे, 8 तारीख वॉज अ संडे, 9 वॉज ओनली 1 वर्किंग डे. आता ब्रोकर नंबर 3 उठला, सेम प्रकरण. आणि तुकाराम परबाक ही म्हजी डायरेक्ट चॅलेंज. तुका फाल्यां सकाळी जर तर पुलीस कंप्लेन तुजेर रजिस्टर जायना आणि तुका जर फाल्यां डिफॉर्मेशन केस जर तर तुजेर वचना तर म्हजें नाव चेंज कर. आणि सांगता किती ते डिफॉर्मेशन तुका आतां एमावंटूय सांगता. तूं वाचलो कित्याक तुवें एकूच परमीट दाखयलें. सो त्या परमिटाच्या क्वॉन्टिटीचो जो व्हॅल्यू आसा जो सरकाराक भरला, दॅट एमावंट प्लस यू हॅव डॅमेज माय कंपनीज रेप्युटेशन, प्लस यू हॅव डॅमेज माय पर्सनल रेप्युटेशन, and you have damaged the reputation of Indian National Congress Party's president. So now you be ready. तुझे पळय ह्यो ज्यो पळय डबल गेमी आसा न्ही त्यो आतां हांव एक्सपोज केल्या शिवाय रावपाना. आनी तुका समज जर तर खरो जर तर तूं क्रांतिकारी जाल्यार म्हजें आनी कितलें आसा म्हजे कडेन आनी 1,18,000 टन ओर, लेजिटिमेट ओर, which I have bought in auction, which this government is not giving me permissions. यो म्हजे बरोबर यो, आमी या आनी झगडया आनी विचारया कित्याक दिना म्हाका परमिशन. अरे हांवें पयशे भरल्या, दिस इज एन ऑक्शन ओवर, बट दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट गिविंग मी परमिशन बिकॉज आय एम द ऑपोजिशन. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. दिवाळीक आतां थोडेच दीस उरल्यात. सगळेच जाण नरकासूर करपाक व्यस्त आसा. कुंकळ्ळेक कोंब्या खुर्सा कडेन कोण्यापासून पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ले नरकासूर पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच वर्सां सावन ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आपली परंपरा तिगोवन दवरपाचे यत्न केला. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट.
आज जाण आसतले की 4 दिसांचे दिवाळे आसा आनी दिवाळे खातीर नरकासूर जे आसात हे करपाची जी तयारी आसा ही कुंकळे कोम्या पुलीस म्हणटा जे लोक आसात हे नरकासूर करतात आनी हे वर्सां करतात आनी खुबशे भुरगीं जे आसात हे नरकासूर हांगच्यान व्हरतात इवन हांगाच न्हय तर काणकोण ते कारवार म्हणल्यार आनी ह्यावटेन फोंडा साकून सुद्दां हांगा लोक जे आसात हे नरकासूर व्हरपाक येतात. हे नरकासूर जे आसात चडशे असले जे आसात हे कुंकळे हांगाच करतात आनी हे स्वता करून नाचोवपाकूय पडटात. जे तुमी पळयतात की सगळी नरकासूर एक जाग्यार उरले कोण लोखणाची करतात सरयांची करतात आर्टिफिशियल जायते करतात पूण हांगा ट्रेडिशनल जे नरकासूर आसात ते सुद्दां कोण्याचे आनी विल्ल्याचे आनी भितर वचोन मागीर 4 जाणांनी नाल्यार 2 जाणांनी वचोन नाचोवपाक पडटात. हे जे नरकासूर आसात हे कोम्या पुलीस कुंकळ्यान करतात आनी आज दिवाळी लागीं पावल्या आनी आज तेंचे कडेन विचारून घेवया आमी की तुमी हे कशें करतात कितें तुमकां बेनिफीट मेळटा तुमकां कोणे मेळटा काय कितें मेळटा जाल्यार खंय साकून हाडटात कितें म्हारग आसात कितें आसात हीच खबर जी आसा ही ह्या लोकां कडच्यान आमी जाणून घेवया आनी हे कोणे बी फोंडे धर्मापूर असे पयस वचपा जाय. धर्मापूर नावेली चिंचावणे ओके. आनी कशें पडटा तुमगे एअरपोर्ट पयस पडटा. किती रेट आसात कोण्याची 50-60 रुपया एक कोण एक. आणि आज नरकासुराक कशी तयार चल तुमगेली नरकासूरची डे जाता ही सगळ्यांची म्हणल्यान काय आहे ते 700-800 रुपये जाता. एक नरकासूर हय. किती एक नरकासूर करपाक कितले दीस लागता तुमकां ते 2 दीस लागतात. 2 लागता. कितें अशें मेळटा तुमकां सरकारा वटेन कितें सरकारा वटेन कितें मेळटा तुमकां 2 दीस लागतात. ना सरकारा कडच्यान कितें बेनिफीट मेळटा तेही मिळतात 2000 रुपये मिळतात. हं. तुमकां हें काम करपाक कांयच मेळना काय नाही काय काय नुसते लाईट बिल पाण्याचे तेजे आतां कितली वर्स जाली तूं हें करता आतां 50 रुपये. तूं हें करता कशें नरकासूर करता तुमी आनी कितले दीस लागता तुमकां हें नरकासूर लागता 2-3 दीस लागता नरकासूर करपाक. हय. आमी कोंडे बिंडे गांवान वचून सोदून 2-2 दीस कोंडे सोदपाक लागतात मागीर हाडटा आनी अशें नरकासूर करता भुरग्यांक दिवाळीच्या टायमार. कितले दीस लागता तुमकां एक नरकासूर करपाक एक नरकासूर जाता दीस बरे बेळा बी काडून तासून 2 जाण असल्यार 2 जाता. 2 जाता. तुमी कितें लोक हाडटा काय तुमीच आमीच करता आनी हाडना आमीच करता. तुमी करता आनी हे कोणी खंय साकून हाडटा तुमी आतां कोणे धर्मापूर दोंगरांतल्यान हाडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोड्डा हांणी युनायटेड क्लब ऑफ बाणावले पंगडाक 5-1 अशे गोल फरकान हारयलो. डॉन बॉस्को ऑडिटोरीन फातोड्डा डीबीओ खेळामळार ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा ब्रदर युलालियो वाज यादिस्तीक ही फुटबॉल टुर्नामेंट सर्त जाली. पयल्या अर्दात डॉन बॉस्कोचो ब्रदर मारियो नारोनान पयल्या 15 मिनटांत पयलो गोल केलो. उपरांत रोखडेच 20व्या मिनटार डॉन बॉस्कोचो ऋषभ कारापूरकारान स्कोर शीटार आपले नाव जोडले. शेवटाक युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन आपल्या यत्नान दुसऱ्या अर्धात 2 गोल जोडले. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा हांणी युनायटेड क्लब ऑफ बाणावले पंगडाचेर 5-1 अशा गोल फरकांनी जैत जोडले. डॉन बॉस्कोच्या ऋषभ कारापूरकाराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पयले क्वार्टर फायनल जातले आनी तातूंत मेळटात सांगेचे आर्यल वर्सेस मेटल पाती स्पोर्ट्स क्लब दोस्तों साडीच्या वाटचा 20 दोन आणि जेल 20 आफ्टर 20 8 and 2 82 8 आणि 2 82 8 and 2 82 8 आणि 2 82.
5 and 2 52 5 आणि 2 bonus आणि 2 5 and 2 52 5 आणि 2 bonus आणि 2 आफ्टर 50 असं म्हणता कोणाची काम नंबर आता आम्ही फुडला नंबर काढतो 5 and 2 52 5 आणि 2 bonus आणि 2 5 and 2 52 5 आणि 2 bonus आणि 2 आफ्टर 52 गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. मंगळारा आणि बुधवारा राज्यभर बेमौसम पावसाक लागून व्हडले लुकसाण जाले. 9 तारखे मेरेन हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच गडगड आणि हलक्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. 10 आणि 11 तारखेकय मातसो पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. आयएमडीन बिरेस्तारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. जाल्यार शुक्रार आणि शेनवारा खातीर अदमासात कांय प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. आमी अनुभवतात तो पावस हंगामी नाशिल्ल्यान चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत तशेंच शेतकी क्षेत्राचेर आडमेळी हाडल्यात. पावसाक लागूनय तापमानात उणाव जाणवतलो. चडावत आणि उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट धनियांक शिटकावणी दिल्या. आयतारा खातीर येल्लो अलर्ट. शुक्रार आणि शेनवारा हलको पावस पडपाची शक्यताय. व्हड पावसा उपरांत तापमानात उणाव. बेरेस्तारचे चडावत आणि उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.